हिंदू जनजागृती दर वर्सा प्लास्टिक बावट्यांच्या विक्रीचेर बंदी घालची म्हण सरकारी दरबारांनी मागणी करपी निवेदन पत्र भेटयता। जरी खंय अशी विक्री चालू आसा तर तांचेर कारवाय जावची म्हण हिंदू जनजागृतीचे जयेश थळी हांणी मागणी केल्या। RDX गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही दर वर्सा हिंदू जनजागृती समितीतर्फे जे प्लॅस्टिकचे ध्वज नॅशनल फ्लॅग वापरले जातात त्या संदर्भात जागृतताय करपा खातीर सरकार दरबारी निवेदन दिता। त्याबरोबर लोकांची जनजागृती जी आसा ती करपाचो प्रयत्न करता। हातूंतल्यान स्कूल कॉलेज हांगासरूय जनजागृती केली वता। आमी यंदाय तशेंच प्रमाणे जवळ गेली 8 वर्सां जाले प्रयत्न चालू आसा आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां सगळ्यांक निवेदनां आमी सादर केल्ली आसा की प्लॅस्टिकच्या ध्वजाचे जे आसा विक्री आसा चलता ती बंद करची। अशें आसतना सुद्दां काही ठिकाणी हे जर प्रकार चालू आसा जाल्यार सरकारान तात्काळ ह्या विशीं धोरण राबोवन फाल्यां ज्या दिसा आतां आमी 15 ऑगस्टाच्या दिसा जेन्ना खरेंच ही विक्री चालू आसा 14 तारखेक 15 तारखेक हे पळोवचें आनी त्या दृश्टीन सरकारान कृती करची अशी आमची मागणी आसा, जेणे करून ह्या हाका एक आळो बसतलो।